आयल्या बली भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दळबारांच्या ल्हाना बावडां संगी वर्णितां तुका राया सग संवसाराच्या केदो व्हरतो तुजो वैभव गायता तुका हर एक जीव वाकंतात महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगोर तुमून कुरपे सागोर आयल्या बली भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दळबारांच्या ल्हाना बावडां संगी वर्णितां तुका राया सग संवसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकबोट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसू. मोगाळ भाव बिनीनो, दमदताच्या पुस्तकांत आमी सुरू उरले पवित्र सभेचे क्रिस्तांव कशें जियेतले ह्या विशयांत आयकता. तांचे थंय एक कोट आसलो, ते एका मोनाचे आनी एका काळजाचे जावन आसले. पूण आयच्या पयल्या वसवांत आयकूंक मेळटा तांच्या एक कोटांत फूट आयिल्लें तें. तांचे थंय मना बेत उब जाल्लो म्हणून. हें सहज खंयचेय कुटुंबांत वा समुदायांत आमी अस्कत सैमाचे जाल्ले निमती थोड्यो बडी समस्या उब जातात. गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी कशें तें इत्यार्थ करता म्हणलें. तांणी कितें केलें, तांणी तांचे समस्या धांपून दवरूंक ना. उक्त्यान ते उलयले, संवाद केलो, एकामेकाक आयकले, एकामेकाक समजूंक तांणी प्रयत्न केले आनी सांगत आसा मागणें केलें. अशें त्या समस्यांक परिहार तांणी सोदलो. तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत समस्या उब जाल्ल्या वेळार मागणें करून आनी तशेंच एकामेका उक्त्यान उलोवन आयकून समजूंक प्रयत्न करया आनी समस्या इत्यार्थ करून परिहार सोदूंक प्रयत्न करया. ही कृपा आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्रपडी बेंडूचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवालाचे बोक्सांनी मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोक्सांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुळकर. सुम्या काकुळकर. तुम पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सुम्या काकुळकर. सुम्या काकुळकर. सर्पदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. प्रार्थुयम. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणयलेलीं भुरगीं केल्याय, तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनाची दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दनदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी शिसाचो संको सडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतलो आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनाभेद उठलो. दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनासतना ग्रेक उलयतलो जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले.
देखून 12 जण धर्मदुतांनी सिसांची सगळी जमत आपयली. तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची सामानय. देखून भावानो, तुमच्या मदें लोक मानतात आसले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जानवायान भरलेले 7 जाणांक विसरून काडा. हें काम आमी तांच्या आदीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतार परगट करच्या कामांत करशिता. ही आलोचन सगळ्या जमातेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक विसरून काडलें. भवार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफनाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, फार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या आंतियोकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार उबे केले. धर्मदुतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतार आतां विस्तारांत गेलें. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसाचो सांको वाडत आयलो आनी ह्या जाका मदल्या साबारांनी हो भवार्थ घेतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. नितीवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाचीं गितां गाया. विदेयी काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकाणा. 10 सर्यांच्या किन्नारेन ताका संगीत करा. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पराचें उतार खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तव्यां विश्वासीपणाची. न्याय नितीन सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. जशें तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भाईभक्त आसलेल्यांक आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तसो तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वांचयता. श्लोक. जशें तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्गा संवसाराचो रचणार क्रिस्त जीवन जालो आनी आख्ख्या मनशा कुळाचो तो सर्वणदार जालो. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो वळख सांज जातस जेजूचे शिस दर्या कडेन देंवून गेले. मच्छवार सोडून दर्याच्या पेले थडेर आसलेल्या कफरनावा कुशीन ते वेताले. तितल्या भितर काळोख जालो आनी जेजू ते दोळी ते आसलेले थंय पाटी पावोंक नातलो. तितल्यार एक निबोर वारें वळोंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो. चडणे 3 वा 4 मैलां ते ताणून पयस पावलेले जायत तेदवां दर्याचेर चलत मच्छवाक लागीं सरतेल्या जेजूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून तांकां सांगलें, भिया नाकात, हांव तो. ते दळा ते ताका मच्छवार घेवचार आसले, पूण मच्छव तक्षणच ताणें पावूंक जाय ते तडीक वचूंक लागलो. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयलें शिस दर्यांत पयन करताले आनी तो व्हडलो काळोख जाल्लो आनी त्या वेळार एक निबोर वारें वळोंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो. पळोवच्या ते बुडच्या स्थितीर आसलेले. पूण विशेश कितें म्हळ्यार जेजू सांगात नातलो. ते भियेल्ले बुडता म्हणून. आनी ह्या वेळार पळोवच्या ते जेजू सोदताले किंवा जेजू विसार तांकां पडले की म्हळ्यार तितले भियेल्ले.
त्या वेळार जेजू दर्यांत सोलून उदकांत सोलून येवचें ताणें पळयलें आनी जेजू सांगलें उतरां भियेनाकात हांव तो. आमची संवसारीक जिणी त्या एक पॉयंट जावन आसा. ह्या पॉयंटार आसतना जायते तरेची वारें वादळ येतात. कस म्हणल्यार ती वारें वादळ, पिडा म्हणल्यार ते वारें वादळ आनी ना समजोनी आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान ना जावचें, एकवट ना जावचें, एकामेका दुरसोणें झगडें असलीं जायत्या तरांची वारें वादळां येतात. पूण तो वळो आमी कितें करी जाय, आमी भियेता, आमकां आमी बेजाऱ्यान बुडटा, तरी कंगाल जाता, निराश जाता. पूण एक मात उडास आमी दवरचे, जेजू थंयसरच आसा. कशें शिसांनी शिस भिवून आसले पूण जेजू तांच्या कुमकेक आयलो, तोच जावन तांच्या कुमकेक आयलो. तशेंच आमचे कुमकेक येवंक तो सदांच तयार आसा आनी तो सांगता भियेनाकात हांव आसा. तर आमच्या जिणेंत वारें असली वारें वादळ आमी भिवचें नाका. जेजू आमचे सांगता आसा, तो आसा ताच्या उतरा वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं, तो आसा येवखरिस्ता मुखांत्र, तो आसा आमी मागणें करतना तो आमचे लागीं उलयता. अशें तो आमचे सांगात आसा, तो इमॅन्युअल आमचे सांगात आसा आनी संवसार सरा पर्यंत तो आमचे सांगात आसा आसतलो. तर आमचो जेजू थंय आमचो भावार्थ आमी घट करया, घोटपा मागया. आमेन. आल्तारा लागीं जमल्या कानिको हाडून आयल्या, मोगानास तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. धन मुझे ओपून दिता, आत्मो म्हजो अर्पिता, जीव म्हजो समर्पिता, जीनभर तुका हरसिता. सर्व तुजे जावन आसतना देव तुका कांय मेळना, आमकांच देखून अर्पिता. शीस तुजे जावंक आशेता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पराम प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां बेडिता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्भीन. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वसूया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हडल्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांचे बले. ससनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गींची. आम्हा पातख्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर धाडबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं,
सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशीन कस मारून सोंसुबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका 9 वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खास 9व्या निसासनी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसतू आनी समेस्त मनशां बसतू तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भवत सोगोट पग तुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेला आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय मन आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्य विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बाप्पा आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन दम आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर त्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू बोरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेसो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेधार बापा सवनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सडूनराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा चर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवण राज जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धम दोतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घालप आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागे. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मेळोंक मोगाक मुज्या आशेतां काळीज मुजें स्वादी येन्याक तुज्या राखून रावता दिसपरतें. मेळोंक मोगाक मुज्या तानेलां तुज्या रक्ता जेजू काळीज मुजें कुर्साक तुज्या म्हाका जोड. इतलें सावे मागचें तानेलां तुज्या रक्ता जेजू काळीज मुजें कुर्साक तुज्या म्हाका जोड. इतलें सावे मागचें एकवटूंक काळीज मुजें तडो करिनाका. ये जेजू मुज्या दिव्या तुका स्तुती म्हाका. एकवटूंक काळीज मुजें तडो करिनाका. ये जेजू मुज्या दिव्या तुका स्तुती म्हाका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापाम, ह्या संवसारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलां. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव,
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. Amen. O सोरेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. कार्मेल साहेबनीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये आम्ही तुका कार्मेल माय म्हूण आणि राणी म्हूण वाकणता. वाकणता. आपणाक चरण दसी म्हणून म्हूण लेखिल्ल्या लेखिल्ल्या तुका तुका देवान ताच्या ताच्या एकल्याच एकल्याच पुताची पुताची आवय जावन वेचली. जेजू तुझ्या पुतान कुर्सारूम काढताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजेच्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला सुवादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये कोणा तुझे बरी बळे माये कतनातले अंकवारी. कार्मेलिताच्या आदारा पाव आमकां एतरिया सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावले. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपतीन आनी तीर बरोवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमचे सर गरजो मरिये माय मुखार दवरया. सांगात आमच्या उगदास कर ए भोग दयाळी अंकवार मरी. तुज्या आसऱ्यात दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पतीन देर खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरे कुटपेन बदलले सोमी तुझे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या मोपयांक हात विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासून विनंती कर. नमान मरे कुटपेन बदलले सोमी तुझे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या मोपयांक हात विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासून विनंती कर. नमान मरे कुटपेन बदलले सोमी तुझे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या मोपयांक हात विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासून विनंती कर. आता मरिये मायेन आमकां फाव केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणी राणी आमची आवय तू जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. ओडापातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आणि आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनू आसता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी. उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तू आमची माय तू आमकां जाय. तुजे सरशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान
माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुची भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां बागेंत कुर्साचे करवे निवारक आमचे दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.